चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, यंग होने का भी काफी फायदा है। ही एंड हिज टीम बहुत बड़ा काम किया है। द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने कर कर दिखा दिया कि गोयम आशा तैयार, हम तैयार हैं। 15 दिन के अंदर दे हैव विंडिकेटेड इन एवरी सेकेंड, दे आर अचीवर्स। और ये तय करते हैं जुड़ेंगे, जिएंगे, जीतेंगे। My congratulations to the youthful young minister, chief minister, and a very passionate, fiery sports minister. जब श्री गोविंद गोडे जी अपना भाषण दे रहे थे, कंपन महसूस हो रहा था, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। The man had put his heart, soul and mind to achieve this day. पहिलेच फावटी सगळे जाण विचारताले नॅशनल गेम आयोजन करून फायदो कितें काय म्हणून. नॅशनल गेम आयोजनाचो फायदो 91 मेडलां आमकां मेळ्ळी, हो आमचो फायदो आसा. गोंयांतले खेळगडे हाज्या फुडें नॅशनल न्ही इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळपाक वयतले इतके इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या सयत ह्युमन रिसोर्स आमी तयार केला. हो आमकां नॅशनल गेम्साच्या आयोजनाचो फायदो आसा आनी ताकाच लागून नॅशनल गेम्सच्यो गोंयांत आयोजन केल्लो हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्स आयोजन करपा खातीर आमी गोंयांत तयार केल्लो. वता वता आसतना हांव खेळगड्यां खातीर एक खाशेली गजाल सांगता. आतां पर्यंत आमी स्पोर्ट्स रिजर्वेशन कोटा वो लिमिटेड जॉबांनी दिताले. पुलीस आनी फायर ह्याच हातूंतल्यान तांकां रिजर्वेशन आसतालें. हाज्या फुडलें रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन कंपल्सरी सगळ्या नोकऱ्यांनी दिलें वयतलें. खेळगड्यां खातीर खरोखरूच खाशेची गजाल आसा. आमी जितके जाण खेळटले तितक्यांकूय गव्हर्मेंट नोकऱ्यो 4% रिजर्वेशन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी कैटेगरी. वो नेशनल लेवल पे 5% है. गोवा बहुत छोटा है इसलिए 4% बोल रहे हैं. पहले 4% दे देते हैं, बाद में 5% की सोचेंगे. लेकिन अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट वी आर गिविंग द 4% रिजर्वेशन फॉर द स्पोर्ट्स प्लेयर इन गवर्नमेंट जॉब्स.